Question number 1A. Land acquired by Goa Cricket Association. Speaker, sir. Answer as per computer sheet. Yes. विचारक. Speaker, sir. Goa 9 लाख स्क्वेअर मीटर खूप वर्ष झाली एक्वायर केलो आणि ते 9 लाख स्क्वेअर मीटरान तेतून खूप बरे बरे प्रोजेक्ट हाडपाचो विचार केलो गव्हर्मेंटान. जाल्यार तेतून आयुष हॉस्पिटल आयज आमकां बऱ्यान बरें आमकां पेडणेकारांक लागून दिल्लें आसा आनी आयज आमकां तेचो बरो उपेग जाता. तशेंच गव्हर्मेंटान विचार केल्लो कितें ह्यासर आमचे रविंद्र भवनूय जातले म्हणून. ते रविंद्र भवन गव्हर्मेंटान तुवें येयलें तोय बी बरो विचार आहा, कित्याक जे आमकां पेडण्या तालुक्याक लागून रविंद्र भवन एक खंय तरी मदत जाता तुवें तोय बरो विचार केलो गव्हर्मेंटान. आनी जे गव्हर्मेंटान आयज 2 लाख स्क्वेअर मीटर GCA कडेन एग्रीमेंट केल्लो म्हणल्यार 2018 की आयज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जाली. आयज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आसा तो गव्हर्मेंटान आयज हांगासर सांगचो. आनी आयज स्पोर्ट मिनिस्टर आमचो डायनॅमीक CM आयज तेज्या कडेन तो पोर्टफोलियो आसा, तेका लागून तेणी हेजो आन्सर दिवचो. ना म्हटल्यार आयज 7 वर्सां जाली आनी ह्या 7 वर्सां भितर तेंच्यांनी कितें केलें. त्या टायमार GCAन म्हाका दिसता सगळी तयारी केल्ली, जी आमच्या पंचायतीचे धारगळे तेंच्यांनी लायसनूय हे केल्ले काडलेले, कित्याक फावंडेशनाकूय ते सारके रेडी रावले. त्या टायमार गव्हर्मेंटाक जेन्ना GCAक हे दिल्लो एग्रीमेंट केल्लो तेन्ना GCAन तो सगळो सर्वे केल्लो आसतलो एक त्या टायमार, कित्याक तो ग्रावंड हांगासर जावंक शकता म्हणून. पूण आजुनूय कित्याक जायना हेजो आन्सर म्हाका सरान दिवचो. तशेंच आयज फावंडेशन केन्ना घालतले आनी गोवा गव्हर्मेंट करूंक सोदता काय GCA करूंक सोदता तेय बी सांगचे. म्हाजो एक डिमांड आसलो. तीन प्रश्न विचारू शकतो. पहिले प्रश्नाचे उत्तर घे तू. पहिले प्रश्न तुझा विचार. या पयलो प्रश्न म्हाजो आसलो कितें हो GCA ग्रावंड आतां कितलो तेंप जालो, आतां 7 वर्सां जाली एग्रीमेंट केला, तो केन्ना हेजे फावंडेशन आसतलें तें मातशें सरान सांगचें. स्पीकर सर, ही टोटल एरिया त्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे 9,19,789 असली. लीज टू GCA 1,89,930. टोटल पेमेंट फ्रॉम GCA इट इज 19 crores रुपीज सरकाराक येवपाक जाय आशिल्ले. जाल्यार GCA हॅज पेड 7.50 crores आणि मागीर 1.03 crores आणि मागीर 0.96 हय जवळपास टोटल अमाउंट तेच्यानी 9,49,31,000 तेच्यानी पेड केले GCAन. ओके. आणि 18 तांकां लीज केल्लो. लीज करता आसतना जाता तितके बेगीन हो GCAचो ग्रावंड थंयसर जावपाक जाय म्हणून ताका सांगलेलें. बट 18 उपरांत आज जवळपास आता 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली, बट तेंच्यांनी त्या ग्रावंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना. तूं म्हणटा तशें सरकार ग्रावंड करचो ना, हो तांकां दिल्लो, तेंच्यांनी ग्रावंड करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्रावंड तो करपाचो. आतां हो तेंच्यांनी गेली 7 वर्सां करूंक ना म्हणून तांकां एक शोकॉज नोटीस जी आसा ती 28/5/2024 आमी इश्यू केली की बाबा गव्हर्मेंटाची इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी की ज्या जाग्यार आतां पयलीं थंयसर म्हणजे आतां मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयलो, तूं म्हणटा तशें आयुष हॉस्पिटल आयलें आनी इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी. त्या खातीर बाय कन्सिडरींग दॅट तुमी जर तेंच्या सरळ हितून म्हटलेलें आसा की क्रिकेट असोसिएशन इज अ नोटीस टू एक्सप्लेन and why the lease is not to be terminated as the said lease land to be not to be diverted to the account of the interaction in the failure of the Goa Cricket Association to construct the international cricket stadium. हे इतक्या प्रायम प्रॉपर्टीचेर आतां थंयसर कित्याक तुमकां जर 21 वर्सां बांदपाक जर जमूंक ना जाल्यार आमी म्हणजे तुमची स्वताची वेगळी जागा तुमी घेतलेली आसा, ना जाल्यार गव्हर्मेंट तुमकां वेगळी जागा दिवपाक शकता वेगळे कडेन.
ओके ताच्या खातीर तेजो विचार करून तांकां पयलीं शोकॉज नोटीस जी आहा ती इश्यू केल्या तेंच्यांनी जितकी परमिशनां मेळोवपाक जाय आसली क्रिकेट ग्रावंड करपा खातीर ती परमिशनां तेंच्यांनी अजून मेळोवंक ना आनी हो ग्रावंड करपाक सुरू करूंक ना. स्पीकर सर म्हाजो एक डिमांड आसलो कितें आमचो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गोवा तेच्या कडेन एक आमचे जे आतां इतली प्रॉपर्टी आसा जाल्यार 1 लाख स्क्वेअर मिटर ती एक्वायर करून आमच्या स्पोर्ट ऑथॉरिटी कडेन दिवची आनी आमकां एक एटलांटीक ट्रॅक आमच्या क्रिकेट आनी फुटबॉल स्विमींग पूल बी अशे हे करून आमकां हांगासर अवेलेबल करून दिवचे हे सरकार. स्पीकर सर आता तो थंयसर आनी 1 लाख जी आहा ती एसएजीत ग्रावंड करचे म्हणटा म्हणजे जीसीएचो थंयच उरलो तो सांगता तितूर तो आता वेगळे 1 लाख हितूर आनी एक स्विमींग पूल बांद म्हणटा इंडोर बांद म्हणटा क्रिकेट ग्रावंड अशेंच म्हणटा मरे. हय ते सोडून दुसरे ते म्हणटा हांव तुका सांगता पेडणेकरांक लागून काय लागना वेगळे पेडणेकारांक पेडणेकरांक लागून तूं बांदून दिवचें. हा हय पेडणेकरांक लागून हे वेगळे पेडणेकारा खातीर. स्पीकर सर सरकाराचे स्पष्ट 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आहा न्हू ती तेका लागून. स्पीकर सर तुमकां जस्ट म्हायती खातीर हांव पळय काल जस्ट स्पोर्ट्साचे क्वेश्चन्स वाचतालो तेन्ना म्हाका दिसता 153 ग्रावंड गोंयांत केल्ले आहा 153 आनी ग्रावंड युटिलायज कितले जाता हार्डली 10 काय 12 ग्रावंड आहा पळय न्ही ते युटिलायज जाता बाकीचे एबंडन पडलेले आहा. तो एक आमी मारूंक ना अरे भुरग्यांक खेळपा आतां त्या खातीर सांगला सगळ्या एसोसिएशनांक एक ग्रावंड जावं पळय न्ही तो तांकां म्हणजे हो फॉर हॉकी हो फॉर फुटबॉल एसोसिएशना कडेन दिता तुमी मेंटेन करा म्हणून. पयर मेनकुऱ्या गेल्लो थंय ग्रावंड बेश्टो पडूं ना सगळे केला फॅसिलिटीज म्हणजे ताका टॉयलेट बाथरूम सगळे आसा. आतां दोतोर सांगता आनी एक बिचोल्यान एक बांद म्हणटा तो काल बड्डेक गेलो थंय न्ही अशें जातलें. आतां 153 ग्रावंड आहा फाल्यां सकाळीं 191 प्रत्येक पंचायतीक एक ग्रावंड जातलो. म्हाका जाल्यार पळय जाल्यार एक पंचायतीक 2 ग्रावंड जायत काय म्हणून. गोंयानूच आसा बाकीच्या राज्यांनी तालुक्यांनी सुद्दां असले ग्रावंड ना तसले ग्रावंड आमच्या गोंयांत आसा. हांव पळयतालो की ते वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सीचें व्हडलें स्ट्रक्चर बांदून दवरला बीग म्हणजे ताका 15 वर्सां सोंपली आतां अजुनूय भितर कांयच उपयोग जायना तेजो. हा अरे तेज्या अरे आमच्या आता तुका व्हायट एलिफंट आनी बांदिना मागीर कळटलें तुका. तू ग्रावंड आयक आता हेणी परत ग्रावंड घेतला आता व्हायट एलिफंट नाका मरे. अरे बाबा रा आयक म्हजें ग्रावंड ओपन आहा तो भुरगे खेळोंक वताना आयक म्हजें सांगता तितकें रावपाचो काय सांगता. स्पीकर सर बसून घ्या सर आमचा एक घालो क्रिकेट स्टेडियमचो. स्पीकर सर सगळे बसात सगळे ऑपोजिशन लीडर बस आन्सर करू दे सगळे बसात सगळे बसात येस खेळ मारा. स्पीकर सर स्पेसिफिकली येस सर स्पीकर सर स्पेसिफिक मुखेलमंत्रीन सांगला 9 लाख जमीन तुम्ही एक्वायर केली तितूंतल्यान 1,89,000 तुम्ही जीसीए दिली. आता आफ्टर गिविंग जीसीए एज I was looking at the agreement that was done that is attached to the annexure of this particular ground. Into Speaker sir, intent about capacity and accountability on the part of GCA is at question mark. Maka या agreementan कसली penalty clause ना performance audit ना हो agreement केल पडे GCA कडे no clause of performance audit, no clause of any penalty. Now, as you said, you pointed out very straight that the land is at the prime area. Now, when the prime area, anta ye ground as per your agreement, orsa mode tu ye complete kurpak jay ashilne. 10 orsa mode 8 orsa leader, 2 orsa leader.
स्पीकर साहेब ताजो तिसरी क्वेश्चन ताका ऐक मरे ताजो तिसरी कंप्लीट दोन करपाक वर्सांमध्ये गेलो आंदा मुनीस राईट हँड जॉईंट सेक्रेटरी झाला अपोजिशन लीडर बसून घे बसून घे स्पीकर सर अपोजिशन लीडर बसून घे ताका कंप्लीट करपाक दियात येस प्रवीण आलेकर लास्ट क्वेश्चन तुझा प्रवीण आलेकर लास्ट क्वेश्चन तुझा स्पीकर सर अपोजिशन लीडर व्हिडिओ आलेमा बसून घे तुका अलाव करता बस येस स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन प्रवीण आलेकर लास्ट क्वेश्चन येस हांवें आतां सीएमाक विचारलेलें कितें आमकां 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तो एक्वायर करून दिया सर आमकां धारगळ कितें आतां पेडणेकरांक लागून व्हिडिओ आलेमा तू परत उठता तुका लास्ट बाकी सांग उलयता सीएमानी तुजो लास्ट चान्स आसतलो आन्सर पहिले बाकी आमी एमएलएस उलयतले बसून घे स्पीकर सर सीएमाक हांगासर म्हाका तेंनी हे दिवचे इन्शुअर दिवचे कितें ते आमकां पेडणेकारांक लागून कोण कित्याक आयज तुमकां खबर आहा पेडण्या ही आमची लास्ट क्वेश्चन तुजो कितें क्वेश्चन इन्सार क्वेश्चन ना आनी डिमांड म्हजो आहलो कितें आमकां पेडणेकारांक लागून अरे ताजी क्वेश्चन ताका उलोवपाक दिया मरे प्रश्न तू म्हाका सांग तेक सांग प्रश्न काय नाही तुका सांग न्ही तो तेक सांग स्पीकर सर तेक सांग तो प्रश्न करता सांग येस हय 1 लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर करून आमकां पेडणेकारांक लागून एक स्पोर्ट्साक लागून हे दिवचे सर येस स्पीकर सर आमी थंयसर तेका 1 लाख आमकां दिवचे न्हू तेका आमी थंयसर 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जी आहा पळय आत्तां ग्रावंडा खातीर आनीक जागा त्या एक्वायर्ड केल्ल्या जागेन दिवपाक शकना तेणी दुसरो गव्हर्मेंटाची लँड तेज्या पेडण्या मतदारसंघात खंय आसा जाल्यार ती आयडेंटिफाय करची आणि ती सरकाराक कळोवची आमी मागीर विचार करता येस श्री रुजा फर्नांडीस तुका चान्स दिता sir, no, you cannot stop me. No. You cannot stop me from asking a question to the honorable chief minister. Because sir, प्रत्येक वेळेस तू उठतो my utpagu jai. प्रत्येक वेळेस बाकी आमदार आसा मरे Because sir, very specific. I am continuing what I spoke. 10 वर्सां अग्रीमेंट आसलो 8 वर्सां काबार जाली 2 वर्सां मध्ये जोरीतोर ग्राउंड बांदिल्ला विल द गव्हर्नमेंट टेक इट बॅक इन युअर कस्टडी स्पीकर सर हांवें तेकाच लागून सांगलें आमी ऑलरेडी 2024 तेका एक शोकॉज लेटर इश्यू केला तेंच्यांनी तेजेर हें एक्सप्लेनेशन दिलां आतां एक्सप्लेनेशन सुद्दां आसा पळय न्ही इट इज नॉट सॅटिस्फायड तांच्यांनी म्हटलं आमी कंटिन्युअस प्रोसेस आसा आमी वेगवेगळी परमिशनां घेता बट ऑन ग्राउंड जें म्हणटा पळय न्ही थंय गेल्या उपरांत तेंचे अजून कांयच दिसना आनी प्रॅक्टिकली इफ दे आर नॉट सिरियस तो ग्राउंड करपा खातीर जाल्यार गव्हर्नमेंट एका दुसरी लँड दिवपाक तयार आसा कारण ही प्रायम लँड आसा सिंपल एज पर युअर अग्रीमेंट 10 वर्साचो टेन्युअर आहा तेका 8 वर्सां जाली 2 वर्सां मध्ये ग्राउंड जाला विल यू टर्मिनेट जाल्यार आमी परत घेताले येस श्री रुजा फर्नांडीस जो हो प्रश्न घाल्लेलो बरो आसलो बरो आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमान भरपूर ग्राउंड आमच्या गोंयांत केलेले आहा आनी क्रिकेट कितें आसता क्रिकेट भुरग्यांक लायक आणि प्रश्न विचारतो स्पेसिफिक प्रश्न जायत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक गोंयच्या नॉर्थाच्या भुरग्यांक आनीक बऱ्याक पडटलो तसोच आतां ग्राउंड बांदलेलो आहा म्हणटात ऑनरेबल सीएमान तो प्रश्न पेडण्या संदर्भात हय आतां ते भुरग्यांक थिंगासर शेवपाक ग्राउंड तेंकां जर जाव न्हू तो करपाचो इम्पॉर्टंट ग्राउंड बऱ्यांतलो बरो जागो पळोवन ऑनरेबल सीएमान तो करून तेंकां दिवचो अरे कोड ऑफ जीसीए म्हणटा मरे तुमच्या ग्राउंड तुका ग्राउंड दिवपाचो ठरला आमचो स्पीकर सर एक चल्ला सर येस प्रवीण शेट विकास सर इंटरनॅशनल स्टेडियम जावपाक जाय प्रत्येक गोबोन जाय केला एक उमेद आसा आनी स्पीकर सर आज जो सरकारान जो जागो जीसीएक दिल्लो तो जर फिजिबल ना जाल्यार दुसरो जागो जो 2015 मावळिगे हांगासर जो घेतलो तो जागो उचीत असो धरचो आनी हो जागो काडून घेवचो अशें म्हाजें मत आहा स्पीकर सर तेजेर एश्युरन्स दिवचें स्पीकर सर सेवा स्पीकर सर जीसीएन ग्राउंड खंय बांदचो जीसीएचो प्रश्न आसा तो तसो सरकार आमी फक्त ताका जागो दिला तेजेर कितें आनी तो फिजिबल आसा नॉट फिजिबल आसा हो जीसीएन ठरोवपाचो आहा सरकार ताका हांगाच कर म्हणून फोर्स करूं शकना बट हांव एक गजाल सांगता
तांकां जर म्हणजे बिचोले तालुक्यांत त्यांनी म्हटला त्या प्रमाणे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेडण्या इट इज अ डेन्स चड पॉप्युलेशन मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा एक्टिविटी खूब मोठ्या प्रमाणात थंय इकॉनॉमिकल एक्टिविटी वाडत आसा इन फ्युचर जर ते तूं म्हटला तसो मावळिंग्या जर ते ग्रावंड करता आसत जाल्यार सरकारा कडल्यान तांकां कितें जो सपोर्ट जाय तोय सरकार दिवपाक तयार कारण तो जागो तेंचो आसा स्वता तेंच्यांनी विकत घेतला आणि तो विकत घेतलेलो जागा जर तेंच्यांनी आतां थंयसर ग्रावंड बांदपाक सुरवात केलो ना जाल्यार परत तेंचोय जागो एक्वायर जावपाक लागतलो कोण तरी येतलो आनी थंयसर घरा बिरा बांदूंक सुरू करतलो त्या ती तेंच्यांनी आपल्या जागेन जर ग्रावंड बांदपाक सुरवात केलो सरकारा कडल्यान कितें सहकार्य जाय पयलीं थंयसरूय सरकार करपाक तयार आहा अदरवायज फाल्यां सकाळी सांग्यार बीन खंयसर जरी ग्रावंड जर सरकाराची जागा तशी आसा इंटेरियर भागात खूब कडेन आसा इंटेरियर भागात जर आमचे जे ग्रावंड आसा ताका तेकोन आनीक एडिशनल लँड घेवन म्हणजे 153 ग्रावंडा पैकी एखादो ग्रावंड जर एडिशनल लँड तांकां जाय तितकी जर फिजिबल आसा जाल्यार तितूंतलोय ग्रावंड आमच्या दिवपाचो विचार करूं येता स्पिकर स्पीकर सर म्हाका हेचेर 2 मिनटां उलोवपाक 2 मिनटांचे स्पेसिफीक प्रश्न विचारता स्पेसिफिकूच दिता स्पेसिफीक प्रश्न हे ग्रावंडाचेर म्हाका उलोवपाक कित्याक दिवपाचें कित्याक सांगता हे सुरवात म्हाजे कडल्यान जाल्ली कित्याक रिजन सांगता 2017 जेन्ना बीसीसीआय एडॉक कमिटी आसली तेन्ना हांवें प्रपोजल मूव केला आनी पर्सनली मिटिंग्स घेतले स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेन्ना आसलो त्यांनी मागीर आमची जीसीए कडेन मिटींग केली आनी जीसीए बांदपाची जीसीए बांदून दिवची म्हणून हे केल्ले आणि त्यांना ती लँड ट्रान्सफर करपाक दिली बीसीसीआयन जर बांधलेले जाल्यार 2 वर्सांनी थंय स्टेडियम रेडी जातलो आसले आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हटले कितें 8 वर्सां जाली तेंच्यांनी बांदूंक ना तशेंच उरले रिजन जीसीए जर खरंच सिरियस आसलो जाल्यार आयज स्टेडियम सुरवात जातलेले जीसीए हांगासर खंयच सिरियस ना कित्याक रिजन आहा तेका थंय ते जागो आहा 1,80,000 कितें घेतला थंय हायटेन्स वायर गेले ते जर सिरियस असले ती हायटेन्स वायर शिफ्ट करपाचो प्रयत्न करतले प्रश्न तो दुसरो विषय थंयसर जेन्ना जागो अलॉट केलो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तेका रोड एक्सेस जाय थंय रोड एक्सेस अजून पर्यंत जीसीएन घेवंक ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान म्हणजे कितले सिरियस आहा ते पळयात तिसरी गोष्ट थंय खणी आहा ते खणी फिलिंग अप करप की ना करूंक जाय आसले ते तेंच्यांनी करूंक ना कितलेशेच कोटी 2-3 कोटी 2-3 कोटी रुपया तेंच्यांनी टीसीपी डिपार्टमेंटाक आणि पंचायतीक प्रश्न प्रश्न करूंक ना जर करूंक ना जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान ती जागा परत घेऊन खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दिवची जीत आलोकर तुझो प्रश्न उलयलो जालो कळ्ळो तेका तो जे म्हणटा की ती जागा जी आहा ते जीसीए आता सिरियस ना त्या जागेच्या बद्दल एकंदर पळयल्या उपरांत दिसता हांवूय सगळे डिटेल तेंचे आतां पळयतालो तेंच्यांनी कम्युनिकेशन कितें कितें केलां आनी तेंच्यांनी लेटर केलें फाटल्यान म्हणजे 7 वर्साच्या कार्यकाळात 8 वर्सां 24 ते आतां म्हणजे 2018 ते 25 ह्या कार्यकाळात तेंच्यांनी जे कितें प्रॅक्टिकली करपाक जाय आसलें पळय न्ही तें तेंच्यांनी कांयच करूंक ना दे आर नॉट सिरियस म्हणून ती आतां कशें आसा आतां जर पळयत जाल्यार ती जागा सरकारान परत घेवप हे इम्पॉर्टंट आसा आमी एक लेटर शोकत तांकां काडला अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू प्रोसिजर कितें आहा पळयतानी हांव तें करता स्टार क्वेश्चन टू हांवें त्या श्री शंकर बामणकर स्टार क्वेश्चन टू शंकर बामणकर विषय वाडलो ताजेर एग्रीमेंट आहा 2 वर्सां आसा आमी हांगा हावजान बसून एक तकलेन धरूंक जाय तुमी सगळे म्हणटात की मनोहर पर्रीकार हो तुमचे फाटल्यान आहा ताजे हातून छत्रछायेन तुमी वयर सरल्या मनोहर पर्रीकारान हो जागो चूज केल्लो ओन्ली ऑन 3 फॅक्टर्स लोकेशन 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 स्पीकर सर हो जागो खंयी फिक्स चेंज करूंक मेळना एक गेम जाता 3 वर्सान एकदां सो पळोवंक जाय खंय तर मावळिंगे व्हरता सांग्यार व्हरता आनी खंय 3 वर्सां एकूच मॅच जातली सो मागीर तो व्हायट एलिफंट जातलो आनी मागीर जीसीए बँकरप्ट जातली पूण ह्याच जीसीएन तुमकां 10 कोटी रुपया दिल्या सो तुमच्यान अशें म्हणूंक जायना एक मिनीट ए तूं मदीं उलोव नाका तूं तातूंतय आहा तो जीसीए तुजेर उबो रावपाक सोदता तूं आनी कितें मदीं उलयता तूं जातलो रिटायर स्पीकर सर हो कितें तोंड घालना काय म्हणून सांग हांव फुडलें सांगतलो मागीर स्पोर्ट्साचेर डिमांडार एक म्हजो मुखेलमंत्र्याक स्पेसिफीक प्रश्न आहा जो जितान विचारला तो ताजो प्रश्न सारको आहा जीसीएन मागला वयले हे काडपाक हाय टेन्शन वायर जीसीएन सांगला की आमचे रोड कनेक्टिविटी करची म्हणून हे तांणी केला अयो ना हे एक तांणी सांगचें जर तांणी केला जाल्यार आयुष हॉस्पिटलाक हें जाल्लें आहा
ते GCA कित्याक जालें ना? आज जमनीचेर दोळो आसतलो खूब जाणांचो, पूण एक तकलेन धरूंक जाय, मनोहर पर्रीकारान तो जागो चूज केल्लो ओन्ली बिकॉज ऑफ लोकेशन. खंय व्हरून ती मॅच जावची ना, थंय 5 स्टार हॉटेला सायडीन आसपाक जाय, ताका खूब हे आसता, लॉजिस्टिक्स आसता. आनी प्रश्न क्रिकेट हांवें प्रश्न विचारलो, जो जितान विचारला तोच प्रश्न हांव विचारता. तांणी एप्लाय केला हाय टेन्शन वायर काडपाक, तांणी एप्लाय केल्या रोड कनेक्टिविटी करपाक, आनी केलें जाल्यार सरकारान कितें केलां? आनी 10 कोटी तुमी ताजे कडेन घेतल्या. आज हांगा बसून 2 वर्सां पयलींच आमी बंद करतले म्हूण करूंक मेळना. स्पीकर सर, तांच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर करून फॉलोअप करून ते करपाचे. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांच्यांनी वायर शिफ्टिंग केला काय कितें म्हाका आत्तां खबर ना, हांव पळयतालो. ओके, रिगार्डिंग द PWDक तर तांच्यांनी अजून सुद्दां आपल्याक रोड अप्रोच दी म्हणून लेटर करूंक ना, हांव सरळ सांगता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें म्हाका खबर ना. ओके, त्या खातीर म्हणजे ते सिरियस जर तितके आशिल्ले आसत जाल्यार तांच्यांनी फाटीक लागून करूंक जाय आसलें. म्हाजें इतकेंच पूण ते म्हणणें. तुगेलेच मनीस मरे, ते मनीस तुजेच मरे सारके. अरे ते सिरियसनेस ना म्हळ्यार कितें मरे जाय. वयर बसला तो तुमचो, सकयल बसला तो तुमचो, इंजिन सारकें क्लियर आहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. म्हणजे आमचे कोण ना मनीस तुमचेच आहा. जमनीचे विजय सर, स्पीकर सर, जमीन सरकाराची. शेवटी सरकाराक आमी सरकारान तांकां दिल्ली म्हणजे 10 वर्साच्या भितर हे जावपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलां प्रोसिजर फॉलो करून कितें आहा तें जातलें. प्रोसिजराच्या भायर कांयच जावपा ना.